Hello people, finally decide कोण फेस्ट जाल म्हटरी आमी पावली ओल्ड गोवा. सो लोक जोबर लायनी उम्या आसना मा आमी डिसायड केलें डिरेक्टली उम्या वचपाक. आमी जालें चलून पकडली आनी म्हजे स्टेप्स गायस 1677 जाले. तुमक सांगोचें म्हळ्यार लोक जोबर आसना बट ते मेज क्रॉस कोन्न आमगे तू कांसार जालेशी. बट आफ्टर 20 minutes आमगे सगलो उंबी जालो एंड देन आमी येयली फेरयांक. सो फेरयां देंवलो होरी बट आमी जबर चड भोंवपा मेळना कित्याक आमकां रोखडें 9:45 मिसा वचपा जाय आसलेलें कित्याक मिस अटेंड कोन्ना आमी पयलीं उम्या गेलोली. सो फास्ट भोंवली हांकां तेंकां खबरो मारलें म्हाका जायती फॉलोवर्स देखून मेळ्ळी आनी मागीर थिंगसो आमी गेलीं डिरेक्टली मिसाक आनी बोर जालें मुम्या पयलीं गेलो ती मागे आनी लायन चोवपा जायनालो रे बाबा आनी मागीर आमी मिस आयकिली आनी येयलीं घरा. आनी मागीर हांव जेयलें आनी रेडी जालें वचपाचें Orane International School in Fatorda because I was invited by my friend Dikshita as a model there. So my consent form बी fill केलें and start केला आमगे makeup process and she does it so beautifully and तुम भी makeup करपाचें जाल्यार you can contact her. And thank you Dikshita for having me as your model and the look turned out really amazing. Let me know in the comment section and bye bye.